जितले ग्राउंड आसात ते ग्राउंड परत परिपक्व करप आणि इनकम्प्लीट ग्राउंड आशिल्ले कंप्लीट करप हे हांवें पयलो मुख्य उद्देश दवरलेलो आसात. आणि दोन ग्राउंड, एक म्हळ्यार मेणकुरेचो ग्राउंड आणि आपलो अडवलपालचो ग्राउंड, हे दोन्ही ग्राउंडाचे परत जे एस्टिमेट करून जे भुरग्यांक जाय आणि आमदार साहेबाक जाय ते करून दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा. दुसरे अत्यंत महत्वाचो, आमी मेणकुरे भागान ग्राउंडाचेर आमी विजीट दिल्ले आशिल्लो. ग्राउंड बरो आसा. म्हाका खुबशी कंप्लेंट आयिल्ली आसा की उदकाक लागून थोडोसो विशय जाल्लो आसा. आमी आमदार आणि हांव बसून त्याच बरोबर आमचे पंचायतीचे तांकां विश्वासान घेवन होय उदकाचो विशय जो आसा तो सॉर्ट आउट करून पंचायतीकू काही गोष्टी इन्फॉर्मेशन दिवपाचें किंवा सजेशन दिवपाचें ते आमी दिल्ले आसात. एकंदरीत इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन सिटीजन की ताणीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार निर्माण करून दिता, तयार करून दिता, ताजी थोडीशी डागडुजी, ताडीशी कुयदाद त्या त्या ग्रामस्थांनी किंवा जेंका कोणाक तो ग्राउंड वापरता त्यांची सुद्धा तितली जबाबदारी आसा. कारण गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड द बाय द पीपल. आणि त्या ग्राउंडाचेर परत एकदा डिमांड आयिल्लो आसा की एक तर स्विमींग पूल किंवा आमकां इंडोर मल्टीपर्पज जो हॉल जावचो. हांव दोन्ही जो फेस वायज प्रोजेक्ट घेवपाचे म्हजो इंटेन्शन आसा, म्हाजे मानस आसा आणि ते दोन्ही एसएजीच्या अंतर्गत घेवपा खातीर हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसात. आणि सराच्या उतराक मान दिवन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दोन्ही प्रोजेक्ट ह्या बिचोलीच्या मतदारसंघान घेवपाचे हांवें ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्ले आसा. दुसरे अत्यंत महत्वाची ज्या वेळाचेर हांव आयलो आरडीच्या अंतर्गत वडामळ म्हणटा थंय वडावळ म्हणटा थंय कम्युनिटी हॉल जो 10 वर्सांपासून पेंडिंग आसा. माझ्या माहिती प्रमाणे आदले जे जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले त्यांनी संजय बाब शेट्टी ताणीन हो सगळं प्रोसिजर करून ताजे फाउंडेशनूय घातिल्लें आमी पाटी पळयलेले आसा. काही कारणा खातीर एखादो उरलो आसतलो, पूण डेफिनेटली जे लोकांची नीड्स जी आसात ते नीड्स गरजो पुरवंत करपा खातीर आज सरकार चलता. आणि डेफिनेटली ह्या सगळ्या ग्रामस्थांक हांव एश्युरन्स दिवपाक सोदतां की आरडीच्या अंतर्गत तुमच्या हॉलाक पहिले प्राधान्य दितलो. कारण जोपर्यंत कुमकुवत घटक जेन्ना तांकां योग्य तरेचें व्यासपीठ मेळना, तांची हांगातले गुण आसात ते गुण एक्सप्लोर करपा खातीर खंय तरी व्यासपीठ जाय पडटा. ती पूर्ण करपा खातीर तेवूय हें करून दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा. विशय जो आसा तो आमचो पंचायत घर आसा, अडवलपाल पंचायत घर. त्या अडवलपाल पंचायत घराचे सुद्धा जशें तांकां कशें जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करून दिवपा खातीर हांवें एश्युरन्स दिल्ले आसात. म्हणजे ह्या भागान आरडीच्या अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट एटलिस्ट ह्या फायनान्शियल इयराक किक ऑफ करपाचे आणि ताजो प्रोसिजर सुरू करून ताजो टेंडर करपा खातीर हांवें म्हजे इंजिनियर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. आमी एक गोष्ट आमी करतले की प्रायोरिटी वायज सराच्या प्रायोरिटी कितें आसा त्या पद्दतीन काही गोष्टी आमी प्रोजेक्ट घेतले. कारण सगळ्याच प्रोजेक्टान जर एका बरोबर जर आमी वेंग जर मागपाक लागले जाल्यार प्रोजेक्ट हे कंप्लीट जावपाक शकना. आणि म्हणजे एक प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्ह्यू आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह माध्यमांतल्यान खंयच्या गोष्टीक प्राधान्य दिवपाक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी करून ह्यो ज्यो रिक्वायरमेंट आज ह्या बिचोली मतदारसंघाचे आमच्या आदरणीय आमदार डॉक्टर शेट्टीन हांणी दिल्ले आसा तो उतर हांव उबारून दवरतलो. आणि हांव दोतोराक हांव एश्युरन्स दितां तुजे जे काम जी तुवें आज दाखयलेलें अत्यंत ग्रामीण भागातल्या लोकांकडेन ही निगडीत जावन आसात. आणि जोपर्यंत अशा तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या ग्रामीण भागान आमी पावना तोपर्यंत सरकार शेवटच्या घटकापर्यंत पावपाक शकपाना. सगळ्यात पयलीं हांव सराचे मनापासून धन्यवाद मानता की सरान म्हज्या उतराक आयकून आज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे हे प्रोजेक्ट पळयल्ले आसा. सरान तुमकां एक्सप्लेन केल्ले आसा. म्हाका दिसता सरान म्हाका दिसता मिनिस्टर जावन फर्स्ट टायमच दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट केल्या. सो हांव खरेंच सराक मनापासून धन्यवाद म्हणटा. सराचो म्हाका इलेक्शन जावनच न्ही, इलेक्शन पयलींच्यान म्हाका एडवायज आसा आनी आतां सुद्दां सरा बरोबर हांव भोंवताना म्हाका खुबशे टिप्स दिले कशी कामां घेवची. सर जो आमचो सदांच आसा ताच्या कामाची जी स्टायल कशी आसता, खंयचोच डिफरन्स ना करता तो काम करता. आमचे जे मेन आमी पयलीं अडवलपाल गेले थंय आमचे जे ग्रामपंचायत घर आसा ते खूब जुने आसा आनी सरान आरडीए मार्फत एश्युअर केला. आनी सर बींग अ इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर आमकां एडवायजूय दिलो कशें करपाचें. कित्याक खुबशे फावटी कशें आसता खंयचोय प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटीव हेतून अटकता. सो तो अटकपाचो न्हू म्हणून सरान आयडिया दिली. आसा तीच पंचायत घराक आमी दिसता एसेंट्रीक कॉलम घालून
तीच रिनोवेट करून तो हॉल करपाचो आणि थंय आमी ते पंचायत घर सकयल आणि वयर पंचायत हॉल, पंचायत घर सकयल लायब्ररी आसतली, तलाठी ऑफिस, बाकीचे सगळे फॅसिलिटी. ताच्या सायटीकच आमचो देवळाचो हॉल आसा. तो हॉलूय आमचो जुनो जाल्लो आसा. तो अपग्रेड करतले, त्या हॉलाक स्टेज करतले, सायडीक 2 रूम करतले आणि बाकीचे जे रिनोवेशन आसा ते हॉलाक घेवपाचे सरान म्हाका प्रॉमिस केला. तसोच अडवलपालचो ग्राउंड स्पोर्ट्साच्या मार्फत ताका फेन्सिंग घालून स्टेज वायज करतले सर. सरान एक्सप्लेन केल्लो आसा, तुमकांय सांगलेलें आसा. आमचो मेणकुरचो जो ग्राउंड आसा ऑलरेडी 10,000 ग्राउंड तो केल्लो आसा. तो मेंटेनन्स करपाचो सरा कडेन आमी विशय केला आणि 5,000ची जागा आसा ती ऑलरेडी आमी स्पोर्ट्सा कडेन हँड ओव्हर केल्ली आसा पंचायतीक. थंय आमी सरान सांगला स्टेज वायज करतले, आयदर एक तर इंडोर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नाजाल्यार स्विमींग कॉम्प्लेक्स, पण दोनांतले एक पयलीं करतले स्टेज वायज. आणि हांगा आमचे वडावलीचो हो कम्युनिटी हॉल आसा हो सरान म्हाका सांगला तांच्या त्या RDA फंडांतल्यान करून घेतलो. बस आतां आमची एकूच विजीट उरला ती लाठंबारसे पंचायत, ती आमची एक विजीट जातली. परत एकदा आमच्या सगळ्या डिचोलच्या मतदारसंघाच्या लोकांच्या वतीने सराचे मनापासून आभार मानता